नमस्कार सगळ्यांके. नमस्ते. हांव स्वाती सगळ्यांके यूथ ऑफ GSP तर्फे स्वागत सांगता. आयच्या एपिसोडान तूं आमगे लोटसाची सुमता नायक हांक नमस्कार सांगता हांव. नमस्ते. आनी itsokaysupport.com म्हळ्यार जे फावंडर जावन आसाची. आयच्या एपिसोडान तूं आमी हाव टू लिव एलोन म्हळ्यार एक टॉपीक घेवन आयलींची हाजे ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ दिवच्याक आमगे लोटसाच्यांनी याची हांगे लागी हाजे ಬಗ್ಗೆ विस्तारपूर्ण जावन विशय घेवया. थँक्यू. धन्यवाद. आता दोन कंडिशन्स असतात, फेवरेबल अनफेवरेबल. फेवरेबल कंडिशन्स मस्त ना कुशेर असतात, कुशेर रिसीव करताची. अनफेवरेबल कंडिशन्स कोणाके नाकला जाल्यार लायफा येता येता. फेवरेबल अनफेवरेबल लायफा पार्ट जावन आसता, दोन्ही ॲक्सेप्ट करूक जाल्यार त्या मनशाक ॲक्सेप्ट करूक कश्ट जातस. तांणी हॅपिली घेतनाची अनफेवरेबल सर्कमस्टन्सीस ते इतली खातीर जो कशी म्हणटा जे हें कोरीत विश्लेषण. वय मेन कसं म्हळ्यार हॅपी जावन आसचें आमगेलें एक हॅबिट. कशी आमी सकाळीं उठायचें आमगेलें एक हॅबिट की, एक्सरसायज करची कशी एक हॅबिट की, म्युजीक आयकुची कशी हॅबिट की, तशीच हॅपी जावन आसचे समेत आमगेलें एक नेचर जो आमी हॅबिट कोण घेवका. परिस्थिती चेंज जाता आसता बिकॉज एवरीथींग इज अ चेंजिंग फ्लक्स. प्रति एका वयरी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ॲक्ट करता आसा, टायम ॲक्ट करता आसा. आमगेलें मन सकाळ तुकून रात पळयल्यार कितले पटी चेंज जाता, कशी एवरी सेकंड अशें जाता आसा. परिस्थिती वयर आमकां कंट्रोल ना, बट आमगेल्या मना वयर आमकां डेफिनेटली आमकां कंट्रोल आसपाचीच. आतां ना म्हण करुया. आतां एक परिस्थिती तुका इश्ट जाता ना, तुका चेंज करूं जाता वता, तूं ट्राय करी. फॉर एग्जाम्पल केलो परिस्थिती आमकां चेंज करूं जावच्या पुरो. आमी वचून कसं की फिजिकल एफर्ट घालून जावो, इंटलेक्चुअल एफर्ट घालून जेवो फायनान्शियल हेजेन जेवो खंयची एक परिस्थिती आयिल्ले, खंयची एक प्रॉब्लम आयिल्ले, तुका चेंज करूं जावच्या पुरो. चेंज करूं जाता की म्हूण पळोवंक आमी प्रति एक परिस्थिती आयिल्ली तेन्ना आमगेल खंयचेय एक रितीरी आमी इनवॉल्व जाल्ले निमित्ती ते परिस्थिती चेंज करूं जाता वे चेंज करका. आतां चेंज करूं जायना म्हणटा तूं कसं करका, ॲक्सेप्ट करचें. ॲक्सेप्ट वय ना ॲक्सेप्ट करूं कश्ट आसा, बट विंगड उपाय ना ताई. ॲक्सेप्ट करनाशे उपाय ना. आतां ॲक्सेप्ट करूंक जायना तुका म्हळ्यार तेन्ना तूं कसं करका. आतां आमी फ्लायटार वता आसतना वयर वता 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 कसं जाता, तोग तुकून पूर ऑब्जेक्ट्स सना 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 दिसता आसता, करेक्ट बा. तशी तूं वयरी रेस जावच्याक ट्रान्सेंड करूंक आमी ट्राय करका. हे जगताचे एक नेचराचे लॉ कसं म्हळ्यार आतां तुका कसनय तुका प्रॉब्लम दिवच्या पुरो, कसनय एक सिच्युएशन येवच्या पुरो, ते कसं खातीर येता आस म्हळ्यार आमी इवॉल्व जावच्याक. नेचराक सामको एक्झॅक्टली कसं दिवका म्हूण सांगून नेचरान तो केन्ना इनजस्टीस म्हळ्यार नांती ना. नेचरान तूं इनजस्टीस आसा म्हण जाल्यार हे सगळे आसतले अशी युनिवर्स चलचें साध्य ना. पुरो कशें परफेक्ट चलता आसा, प्रति एक कशें परफेक्ट चलता आसा. आमगे लायफा मात्र एक कसं इम्परफेक्ट जाता ना. सो म्हाका कसं एक परिस्थिती आयिल्ली वा ताजेर तूं इट इज रिक्वायर्ड फॉर माय ग्रोथ. हांव कशी ते परिस्थिती यूज करता म्हूण सांगून आमी कसं जाता असं म्हळ्यार आमी टू मच वी आर डिपेंडींग अपॉन एक्सटर्नल हांचे वयरी सर्कमस्टन्सीसा वयरी आमी इंटरनल हॅपिनस जेवो जॉय जेवो आमी रिलेट करतांची. ते करूंकच नाचे. इंडिपेंडंट ऑफ एक्सटर्नल सिट्युएशन्स आय शूड बी एबल टू कीप माय सेल्फ हॅपी. हे सुलभ ना, कष्ट येता, पूरे कष्ट येवचेची. तूं सांगला बरें, तूं स्टार्ट केलेले येतात निमित्त प्रॉब्लम येवचेची, कष्ट येवचेची, बट आमगेलो गोल कसो आसता ते गोला वयर डिपेंड जावन आसता. हांव एक गोल सेट केला, हांव त्या गोला कडेन वता आसा, येता ते पास जाता म्हण, बट बिकॉज नथींग इज परमनंट, एवरीथींग इज वील पास, दीस टू शाल पास. हे आमी मस्त इम्पॉर्टंट मस्त स्ट्रॉंग जावन मना दवरून घेवका जाल्यार दीस टू शाल पास. आनी आमी एक अवेरनस आमगेले भितर कसं अवेरनस आसा की आमगेले भितर ते शक्तीक आमी डेवलप करून घेवपाची. पळय
तूं देवील देवस्थान केन्नाय खंय आसता गुड्ड्या वयर आसता केन्नाय सो ते वयर तुकून ती देवी तो पुरा पळयता आसता म्हळ्यार मॅनेज करचें तें सो तसं लायक मॅनेज करचे कॅपेसिटी आमगेले भितर आसता तसं लायक अवेरनस आमी आमगेले भितर डेवलप केले तेन्ना केन्ना करता की आमगेले अवेरनसा समजावन आमगेले थॉट्स येता आसता आमगेले खंयचे अवेरनस तूं आतां खुशेर आसला री खुशी अवेरनसार आसला री जो तूं एक डिवायन अवेरनसार आसला री तूं जो हांव एक खुशी एक पावरफूल म्हणलें ते एक अवेरनसार आसला री तसले तुगेले मनान तूं थॉट्स येता आसता खंयचे थॉट्स आसता की ताका समजावन आमगेले एक्शन्स आसता सो अवेरनस इज कनेक्टेड टू आवर थॉट एंड इट इज कनेक्टेड विथ आवर एक्शन सो आमी ग्लोबल अवेरनसांत आसता ते ग्लोबल अवेरनसा कशें आसता की एक्चुली हांव आनी तूं विंगड न्हय तुगेले भितर आशिल्लो देव म्हगेले भितर आशिल्लो देव एकच आमगेले मस्त हे मात्र बॉडी मात्र तुगेले कर्मानुसार वासने अनुसार तुका मेळटा म्हगेले कर्मानुसार म्हगेले वासने अनुसार म्हाका मेळटा आमी ते एक बॉर्डर घालून घेता आमच्या मायंडाक अदरवायज हांव आनी तूं विंगड न्हय दीस इज द ट्रूथ ते सत्य भितर आशिल्लो देव एकच सो हे आमी केन्ना अंडरस्टँड करता की आमी केन्ना आमी भायल्या सिट्युएशनाचे भायर डिपेंड जावन आसनाचे की तेन्ना आमकां केन्नाय ते एक स्टेट इक्विलिब्रियम एक स्टेट जो हॅपिनसाचे एक स्टेट मेंटेन करूं जाता आतां एक मनशाक तांगेले ड्रिम्स आसता म्हळ्यार सान आसतना एक यूथ लायफ येतना तांगेले एज्युकेशन कंप्लीट करचें एज्युकेशना पिका पॉयंट पावतना काम सोदूचें सूर करताची तशी तांगेले एक एक स्टेजार एक तांगेले गोल्स जो ड्रिम्स आसता ते पुरा फुलफील जाता वता जाल्यार ही तांणी कुशेर आसनाची इती खातीर ये क्वेश्चन इज इंट्रस्टिंग क्वेश्चन आमी लेक्चर पास जाल्ली एक इंजिनियरींग कंप्लीट जो M.Com कंप्लीट जाला पुरो आय एम हॅपी पास जाला पुरो आय एम हॅपी ताजे नंतर एक काम मेळ्ळा पुरो आय एम हॅपी ताजे नंतर आनी कसं की गोल वडीक जाल्ले जो काम मेळ आय मीन सेटल जाल्लींची चिरडून जाल्लींची सो आमी एक कचे बट विथ ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो तुगेले क्वेश्चन वाय वी आर नॉट हॅपी म्हळ्यार आमगेले भितरी ते एक वॅक्यूम आसता एक पळय खाली 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 सी इत्याक आमकां ते हॅपी आसचें जायना म्हूण सांगून हे वन ऑफ द रिजन इज मनाचें एक नेचर आसा मनाचें नेचर केन्ना उदका वयरी ते तो घुंवळ वचचें उदक कशें वता तो घुंवळ तो कशें वता तशी मना नेचर कशें म्हळ्यार तुका पुराय समजतनाय तांत भितर कसलेपणी एक कोरेते सोदूचें फॉर एग्जाम्पल हांव तुका तें मस्त हगडशिता ह्यो स्वाती तूं मस्त छंद आसा ड्रेस तुगेले छंद आसा हेजे भारी बुदोवन ती तूं छंद कोण केला ते पुरे म्हण तुका मस्त तूं थोडे काळ उडगस दवरता बट तुका आज हांव एक तुगेले विशय एक मायनस सांगले म्हण जाल्यार यू वील रिमेंबर इट थ्रू आउट युअर लायफ ते वायट शर्टा वयर ब्लॅक डॉट्स अनलेस एंड अंटील ये तूं न्हिदोच पशी फुडें क्लियर कर न्ही मे सबकॉन्शियस मायंड आतां बच्चा सो न्ही मे नातल्यार म्हाका ते दोसो ते मागीर तशें म्हणलें म्हाका यूथ ऑफ GSB सेशन जाता आसतना ती त्या कलर कापड आनी त्या कलर ब्लावज घालनाशिल्ली तिणें म्हाका अशें म्हणलें म्हणून हें आमगे हें मना नेचर सो पुरे समजावन आसतनाय खंयचे पूण एक तांतू भितर कोरते आसला रे कसलेय एक तांतू भितर म्हाका दुखाचें कशें कितें जालें हें म्हगेलो ओटू अशें कशें जाता असो पुरे समज म्हगेलो ओटू हें कशें जाता असो हें अशें कसला जालें म्हगेलो ओटू हें अशें कसला जाय न्ही म्हणचे मनाचें एक नेचर सो हाका कसं करता म्हळ्यार आमी फस्ट वी शूड बी थँकफूल ग्रेटफूल एंड कंटेंट विथ इन आवर सेल्व्स ताकाच आमी कसं करता म्हळ्यार आतां एक ग्रॅटिट्यूड जर्नल म्हूण करताचें एक एवरी डे टेक 5 minutes टू रायट डावन तुका कसं तुगेलें आस आतां 3 बेसीक नेसेसिटी कसं आमगेलें रोटी कपडा मकान आमकां खावच्या फूड आसवा राबो एक घर आसवा घालच्या ड्रेसस म्हण जाल्यार आमगेल्या तितलें हॅप्पी आनी कोणी नाची कसं म्हणजे आनी हेल्थ आसका कितलीं जाणां हें आसना हेल्थ नातले कितले जाण आसाची सो तूं तें पुरें कंपेर करतना सो वॉट दीस इज कॉल्ड ग्रॅटिट्यूड जर्नल आमी बरोवच्या केन्ना स्टार्ट करता की 1 2 3 4 5 6 म्हूण सांगून तेन्ना तुका कळटा ओ म्हगेल्यान येस तुका ते 10 बरयतना कशें की एक ना अशें आसच्या पुरो सो विदाउट युअर नॉलेज
कसं जात म्हळ्यार तूं पुरा जनांक ब्लेसिंग्स दिवचे स्टार्ट करता. यू वील बी सो हॅपी. ते एक नमने ग्रॅटिट्यूड आमगेले भितर भरून येता. तेन्ना तूं यू वील ट्राय टू फायंड वननेस. यू वील एक्सपिरियन्स. तूं एक्सपिरियन्स करता ते वननेस वरले जनालोटू. आमी कसं वसुदैव कुटुंबकम म्हणून आमी कसं म्हणटा आसा की ते तूं एक्सपिरियन्स करता. केन्ना तूं ग्रॅटिट्यूड जर्नल बरोवचें सुरू करता की नातला मैं करता आसता. मैं म्हणा कसं न्हय ते बोकडे पळय मैं म्हणा इगो हाव म्हाका एग्जाम्पल सांगता स्वाती तुका. वॅक्यूम क्लिनर ते वॅक्यूम काडचेस ना ते पुरे तुका ते तांचे येते सक्कोरचे ते तशी आमी ते जगता तुकून हे जावं का ते घेवचे. तेच उलटा करता वॅक्यूम क्लिनरा तेच सायड उलटा केला कसं न्हय ते ब्लो करता. ते दिता दिवचे ते आमी केन्नाय देव अशी आसता वर आनी अभय आसता. केन्नाय आमी केन्नाय दितल जाण आसकांची घेतल जाण आसचानाचे. हे जगत आमी दिवचे जाण जावकांची. वी आर नॉट बेगर्स इन दीस वर्ल्ड. वी शूड नॉट बी बेगर्स इन दीस वर्ल्ड. सो केन्ना आमी ते कंटेंटमेंटांनी ते थँक्स आमगे भितर फील करता की तेन्ना आमगे भितर ते केन्ना आमी ते हे उण जाता हॅपिनस येता. आतां हें कसं ना जनाला चांग जन आसताची तांणी चांग काम करूं वताची जाल्यार ही तांगेल्यान तूं एक फिलींग म्हणाल आसताची. आमी कितलेय चांग करूं गेल्यार आमकां वायट मेळचें रिटर्नारी वायट कर्म जो रिजल्ट येवचे. चांग कर्म करताची बॅड रिजल्ट मेळटा म्हणून. सो तुगेलो क्वेश्चन चांग जनालोटू वायट कसं जाता म्हणून. सो पळय एक कसं म्हळ्यार चांग वायट हे दोनी तूं कशी खंयच्या हाजेर सांगता म्हूण सांगून चांग मनीशू वायट मनीशू. सो कशी आमी डिफरन्शिएट करताची. पण आमगेले भितर 3 नमुने गूण आसता. एक हांव ते लास्ट टायम समेत सांगला पशुभाव मानव भाव आनी दैवी भाव. ते कोणाल भितर ते एनिमलहूड आस की तांणी आय डोंट केअर म्हळ्यार एक एटिट्यूड आसता तांगेले भितर आनी कोणकी कश्ट भोगता आस आय डोंट केअर आनी कोणाला की कसकी प्रॉब्लम आस आय डोंट केअर म्हळ्यार नॉट जनरली म्हळ्यार स्पेसिफिकली आय डोंट केअर म्हणणे बट तागेले मनान तूं ते सायड मस्त एटेन्शन वचना. पशुभाव आशिल्ले जनावर तेची तुगेले मानव भाव आस म्हण जाल्यार आय केअर. म्हाका बेजार जाता आनी कोणाकी दूख पळयतना म्हाका बेजार जाता आनी कोणाकी कश्ट भोगील पळयतना म्हाका कसं करूं जाता म्हूण सांगून हांव पळयतां. कसं न्ही ना म्हण जाल्यार समेत एक मनस्पूर्वक एक देवाला वचून एक दिव जळोवन एक ते मनशा खातीर प्रे करता. मानव भाव आतां हेवय न्ही ते डिवायन. केन्ना आमगेले भितर ते दैवी भाव जागृत जाता की हांव सॅक्रिफायस करूं ट्राय सूर जाता हांव म्हाका दिवन घेवचें. हांव कसं की कर्म करताच म्हाका हाजे रिजल्ट नाका. देव भगवद्गीते कसं सांगता की तूं कर्म करता वस रिजल्ट पळयता नेचर पळयता कसं दिवका म्हूण सांगून. बट हांव मिगील ड्युटी करता आस मिगील ड्युटी हांव हांगा येयला मानव जन्म घेवन आयला मिगील ड्युटी कसं न्हय ते हांव करता आसता. सो वॉट द नेचर एक्सपेक्ट्स चांगाकय वायटाकय परे जावन वस डिविनिटी सायड वस. आनी केन्नाय चांगपण पळय चांग मनीस म्हण कुडले केन्नाय इट इज लायक अ क्लायंबिंग अप द हिल. चांग मनशान चांग काम करचें म्हळ्यार ही इज वॉकिंग एगेन्स्ट द ग्रॅविटी. सुलभ ना तें चांग काम करचें. आतां तूं एगेन्स्ट द विंड तूं हें केला वरी समुद्रांत तूं स्विम केला वरी नेचर कसं एक्सपेक्ट करता आस. पण नेचराचे आमी कसं मानव जन्म घेवन येयल्याची एकच एवोल्युशन इज द ओन्ली पर्पज ऑफ ह्युमन लायफ. सो नेचर तुका कसं की एक दिता नेचर तुका कश्ट दिता नेचर तुका प्रॉब्लम्स दिता म्हूण जाल्यार ताजेर तुका कसं म्हळ्यार ते एक टेस्ट पेपर आसला वरी. तूं आतां 10th स्टँडर्ड आसतना तुगेले एक नमुने टेस्ट पेपर तुका मुखार वता चिके कश्ट जाता वता पेपर्स ना ते पळय तूं एंट्रन्स टेस्ट कॉमन एंट्रन्स टेस्ट हे पुरो म्हळ्यार आनी कश्ट पेपर्स आसता. नेचर तुगेले एवोल्युशना खातीर दिता आसता. हे आमी अंडरस्टँड करता. ते चांग मनीशू ताका कश्ट येता आस तागेले एवोल्युशना खातीर येता आस ताका नेक्स्ट लेवला व्हरचे खातीर येता आस ताका जेवतीक जेव नेक्स्ट लेवला. सो आमगेले सी एक्सपेन्शन ऑफ कॉन्शियसनस इज स्पिरिच्युअलिटी म्हणून म्हणटाची. आमगेले कॉन्शियसनस ते कॉस्मीक लेवलार तूं एक्सपॅन्ड जावका
आमगेले म्हळ्यार युनिवर्सल लेवलार आमगेले ते हार्ट सगळे ग्लोबल लेवलार एक्सपर्ट जावका म्हळ्यार एक्सपॅन्ड जावका मिगेलेच पुरो जणे म्हळावरी मिगेल मन नेचरा लेवलार एक्सपॅन्ड जावका आमगे हे नेचर एक्सपेक्ट करता आसा आमगेला तुकून सो चांग वायट रिजल्ट इट इज जस्ट नेचरा गोतस कसं दिव का म्हणून एक आवसो एक 4 जण चेडो हांकां 4 नमुने म्हळ्यार तुका आतां एक फ्राय तुगे जीर्ण जेवचे तुका कॅपॅसिटी आसा एक जेव कटगे पोड केलें म्हण करूया तुगेली कॅपॅसिटी जीर्ण करचे आनी एक चेडवाक ते जीर्ण करचे कॅपॅसिटी आसना ते चेडवाक आवस एक उपकर कोन्न दिवचे पुरो ते आनी एक चेडवाक मासोल्यो ताका डायजेस्ट जाता सो आवसो गोतस ते चेडवाक कसं चेडो हांकां कसं जावका म्हणून नेचर म्हणलेले इट शीज मदर शी नोज सो इनजस्टीस ना नेचरान तूं आता एक मनशाक लोनलीनेस म्हणून एक फिलींग येता म्हळ्यार ताण एकलें आसतना कसं कसं थॉट्स येवन वता बॅड नेगेटीव थॉट्स मनाक खेळता आसता तेगेलो ते लोनलीनेस म्हळ्यार कसं फील जाता जनाक पळय लोनलीनेस एक कसं म्हळ्यार आमी सोशल बिंग्स ह्युमन बिंग्स आर सोशल बिंग्स नवा ते ग्रिगॅरियन टेंडन्सी म्हणून एक आसता तूं पळोवचा गेल्यार कॅट फॅमिली आतां कॅट्स जेवो टायगर्स जेवो ते फॅमिली आसूचे पुरे एनिमल्स तांणी एकल्यान आसचे मेटींग सिजना मात ओट्टूचे तांचे तद नंतर तांणी एकल्यान आसचे लायन फॅमिली पळोवचे गेल्यार तांणी ओट्टोटू आसचे फॅमिली जावन आसचे ते ओट्टोटूची ग्रूप जावन तशी ह्युमन बिंग्स आमी ग्रूप जावन आसचे ते एक नेचर आले आमगे एवल्युशना खातीर केल्लेले एक दवरलेले एक लॉ ते बट ते कसं जाता म्हळ्यार सो वताची एवल्युशन जाताची नेचरा तुकून तूं कसं एक्सपेक्ट करता आसा नेचर यू हॅव टू इवॉल्व म्हणून एक्सपेक्ट करता आसा सो आनी तुकून सेल्फ सेंटर्ड जाल्यार तेन्ना मात्र लोनलीनेस आमकां एक्सपिरियन्स करचें तुगेले भितरय आसा तूं तेन्ना लोनलीनेस केन्ना तूं एक्सपॅन्ड जातकी केन्ना व्हरलेल्या जनाके तूं तुगेले भितर कोण घेतकी तूं तुगेले कॉन्शियसनेस आनीक एक्सपॅन्ड करतकी तेन्ना हे लोनलीनेस स्लोली उणी जाता आसता सो आई म्हणलेलां तुकून वी म्हणलेलां भितरी वता तूं सो दीस इज वॉट द नेचर एक्सपेक्ट्स दीस इज वॉट द नेचर वॉन्ट सो हाका आमी कसं करता म्हळ्यार पुराय नमुने डेवलपमेंट फस्ट जावका आमकां आमगेले आमी कॅर घेवका कसं म्हळ्यार उद्धरेद आत्मानम आत्मानम म्हणटा वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर डेस्टिनी ये बॉडी आमी कॅर घेवका फिजिकल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट स्पिरिच्युअल डेवलपमेंट हे इतले आमी एज जन्मा तूं कंप्लीट कोरका देन वी वील नॉट हॅव द लोनलीनेस आमगेले वयरीच आमकां ते डिपेंडन्स आमगेले वयरी आसता आमकां ते एक जागो मेळटा आमकां ते एक प्लॅटफॉर्म मेळटा राबूक हे डेवलपमेंट जाता केन्ना आमी देवालां तूं एंकरींग जाता की आमगेले वयरी आमगेले सेल्फ डिसिप्लिना वयरी आमगेले मॉरॅलिटी वयरी आमी केले ते साधने वयरी ते आमकां ते एक एस्टॅब्लीश कोन्न एक राबचेक एक जागो मेळटा आमकां तेन्ना केन्नाय आमकां लोनलीनेस फील जायना आनी आमगेले हृदया भितर एक जाग आसा स्वाती ते जाग्याक हृदय कमल म्हूण सांगून म्हणटाची तेच जाग्याक स्पिरिच्युअल हार्ट म्हूण म्हणटाची तेच जाग्याक आनंदमय कोश म्हूण म्हणटाची हेच जाग्याक अनाहत चक्र म्हणटाची ते जाग्यान तूं पावली वे मायंड क्रॉस कोन्न ते विज्ञानमय आनंदमय हेची दीस इज वाय वी आर हियर ते तूं पावली म्हण जाल्यार तद नंतर लोनलीनेस ना तद नंतर ब्लिस एलोन वाय वी आर हॅविंग दिस लोनलीनेस इज अ फोर्स दिस लोनलीनेस इज फोर्स टू टेक अस टू गो बॅक टू द सोर्स ते चेडो अवसला तुकून सेपरेट जातना लोनलीनेस ताका सेपरेट केले ते अवसला तुकून रडता ते चेडो भायर येयले चेडो फस्ट रडता हासचे न्हय कसं म्हणते लायक इक्विलिब्रियम आतां लायक ते स्टेटार आशिल्ले ते चेडवाक आमी कट्ट कोन्न सेपरेट केले ते रडता ते चेडो तशीच आमगेले ते स्टेट आतुकून आमी ते आनंदा स्टेट आतुकून आमकां ते भायर आनी ते ह्युमन लायफ दिला आनी आमगेले पुरे सेन्स ऑर्गन्स भायर मुक्कोन दवरला अशी पळयता आमकां भितर पळोवचें जाताना केन्ना आमी भितर पळोवचें सुरू करता की लोनलीनेस वता आतां एक कोप एंगर म्हणटाची एक मनशाक कोप येवचे सहज कोप येनातील मनुष्य नात कालांतू कोपा मी ती सीके येवचेच विपरीत जाल्यार तशेंच कोप त्यांनी कशी सांबाळून घेवेत
कोप अँगर मॅनेजमेंटा विषयी उलयता असतो ना कोप म्हणल्यार एक एक एनर्जी एक फोर्स आता कोपा निमित्त आमी 3 नमुन्याचे सांगतो भितर एक आमी एक्सप्रेस करतांची कोप मारतांची काण उडयतांची सोतांची इन्सल्ट करतांची नमनमने रितीन आमी एक्सप्रेस करता आसतांची एक नमुने कोप आनीक तूं कोप केलो पण दाखोवचें जायना तुगेले कोणकी हायर ऑफिशियल आसतांची बॉस आसा जावं तुमगेले एल्डर्स आसतांची आमकां कोप दाखोवचें केन्ना जायना की आमी तें सप्रेस करतांची आमी तेन्ना लेखू पुरोवची हांव सप्रेस करून हांव हांव एक ट्रान्सेंड केलें म्हण ना ते भितर खंयकी पुरो आसता ब्लॉक जावन तें तूं आतां सांगिलें मस्त सीका कारण जाता म्हण सांगून केन्ना आमी सप्रेस करून हे बॉडी भितर विंगड कडेन हे ब्लॉक जावन आसता की ते पुरा BP डायबिटीज हायपरटेन्शन आय मीन ऑलरेडी सांगून जालें कॅन्सर मस्त कारण जाता सो आख्खा नेक्स्ट कसं न्ही ट्रान्सफॉर्म करचें सो ट्रान्सफॉर्म करूंक सायकोलॉजिस्टाले एक टेक्नीक कसं म्हळ्यार वेन यू केन्ना तूं एक्सपिरियन्स करता एक कोप आयडेंटिफाय तूं खंय तुकून तें येता म्हण आयडेंटिफाय करी एक पोट्टा भितर तुकून येता आमता तुकून कोप येता म्हण म्हणटांची एक्चुली वय ते एक जाग आसा थंय तुकून येता नातल्यार हार्टा तुकून येता म्हाका कितलें बेजार जाल्ली कोत्तूस की म्हाका हृदय म्हण सांगून म्हळ्यार थंय तुकून एक फील जाता आनीक हांगा तुकून येता म्हळ्यार इंटेलेक्च्युअल कस कितें जालें तेन्ना न्हिदला तूं आनीक माथ्या वयर तुकून अशें इतले 4 जाग्यार तुकून येता कोप हे तूं आयडेंटिफाय करता आयडेंटिफाय कोर न्हू विदीन फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड खंय तुकून येता असं म्हणून जस्ट बी विथ दॅट जस्ट बी देर तूं एक जावन ताजे आस म्हण जाल्यार जस्ट साक्षी जावन तें पळयता आस म्हण जाल्यार विदीन फ्यू सेकंड्स एक मॅक्झिमम तूं एक 10 मिनिट्सा भितर तूं शांत जाता ताजे नंतर तूं रिएक्ट कर म्हळ्यार रिएक्ट करूं जायना सो अशी हे ट्रान्सफॉर्म करचें एक टेक्नीक बट दीस इज वन सायड द अदर सायड तुका यू कॅन शो युअर एंगर बट डोंट बी एंग्री विदीन तूं भायल्यान तूं दाखय कोप दाखोवपाची जाता म्हळ्यार तुगे ड्युटी आसता तूं कोप दाखयना अशें नुतची म्हळ्यार तूं खावन घालतांची सो कोप केलो पण दाखोवचे कडेन दाखोवका बट यू डोंट गेट एफेक्टेड विदीन विवेक यूज करून तेच लेवलार कोपोका दोळ दाखोवका बिश्टाका पुरे बट भितर एफेक्ट जावं नाका सो दीस इज वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एंगर आतां सेल्फ लव म्हूण म्हणटाची फॉलिंग विदीन वन सेल्फ लविंग ताका ताजे अर्थ कसो म्हणटाची सेल्फ लव मस्त रितीन म्हणटाचे बट रियल सेल्फ लव आतां पुराय तूं पळोवचें गेल्यार सेल्फ लव म्हळ्यार मी टायम हें त्या पुराय मस्त पुराय येता बट रियल सेल्फ लव कसो न्ही आमी रियल सेल्फ लवा विशयी उलया रियल सेल्फ लव तुगेल कसं आतां तुका हे नेचरान तुका दिला तुगेल बॉडी तुगेल मायंड तुगेल इंटेलेक्ट हे तुगेल ताजी मॅक्झिमम कॅपेसिटीक तुका वर्का ना तूं हें केल्लें म्हण जाल्यार हे तुगेलें सेल्फ लव आतां कसं पुरो नेगेटीव आमगेल्या भितर येता आतां हे हक्क ब्लॉक करता कसं न्ही आमगेलें एवोल्युशन ब्लॉक कसं करता फस्ट सोशल मिडिया कसं नेगेटीव कंटेंट हे फस्ट आमी ब्लॉक करता इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट तूं कसं कंटेंट घेता की हेच भाय तुगेलें नेचर जाता दॅट इज फॉर शुअर सो हे फस्ट आमी एक सोशल मिडियाचे कंटेंट कंप्लीट आमी ब्लॉक करपाचे विशय दोनीचे कसं म्हळ्यार एक तुका सावंड स्लीप जावका म्हण जाल्यार हे जनरली सांगता आसाव आनी स्पिरिच्युअल सायड वचना अशी जनरली कसं जाव म्हळ्यार तुका एक सावंड स्लीप जावका आतां कसं म्हळ्यार डायटिशियन सांगताची 10 घंटे भितर एक मनशान न्हिदोका म्हण सांगून स्पेशली डायबेटीक रिवर्सल जावका म्हण जाल्यार 10 घंट्यात आनी न्हिदोका चीची ताण जाव 3 जाव कोणा डायबिटीस कित्यानी ताजे 2 घंटे पूड तुकून 8 घंट्या तुकून तूं कंप्लीट तुगे बिजनस कसं ट्रान्सॅक्शन्स ते पुरे 3 घंटे पूड तूं फूड खावका 2 घंटे पुढे पुरा बिजनस ट्रान्सॅक्शन ते क्लोज करका 20 मिनिट्स आसतना छांग कसं नाही वाचूका एक वाजूचे एक ऐकूचे कसं नाही पूण एक छांग थॉट्स पॉझिटिव्ह थॉट्स विच विल एलिवेट यू विच विल मेक यू मोर पॉवरफुल ब्लिसफुल पीसफुल असेल तो वाजूका जाता हे सोन लास्ट 2 मिनिट 2 मिनिट्स तूं एक तुक्काचे एक छांग सांगता वचूका म्हळ्यार फस्ट कसं करता म्हळ्यार तूं दिसाचें कसं केलां की तुका कोणालेय वयरी तुका कोणी हर्ट केलें वा तांकां फॉरगिव कोन सोडी दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट
नातलं तुगेल सबकॉन्शियस माइंड आतां ओपन जाता रात्री न्हिदेंतू सबकॉन्शियस माइंड ओपन जाल्लें हे कोणी उरलं इल्लं तातूंत भितर गेल्ले बेजारू तुगे लायफ टायम कडेन ते भारी कश्ट आसता काडूंक सो बिफोर वी स्लीप कंप्लीट ते एक फॉरगिव करता मनशाक काय ना ते देवा चरणाक घालून सोडी ते एक फॉरगिव आनी आमी कोणाकय कसलें हर्ट केला एक सायड नाही पडला आमी कोणाकय हर्ट कोन्न नासता सॉरी सांगुया मस्त पटी सॉरी सांगू जायना म्हण जाल्यार तांकां मनान सॉरी सांगुया सांगू का सॉरी आमी चुकी केली म्हणजे सॉरी सांगता नातल्यार ते तांगेल पेनफूल वायब्रेशन आमकां वापस येता खंडीत येता हांव आतां कोणाकी हर्ट केलें सवलें केलें तागेल भितर मिगील विशय ह्यो तेगेल भितर मिगील विशय भारी पेन आसा ते पेना वायब्रेशन मिगील येवनूय येता ते वापस येता ते सो ते एक फॉरगिव करका एक आमी कसं न्ही अपॉलॉजी निमगूच आसल्यार आमी निमगू का आनी आमकां आमी सांगून घेवका आतां कसं न्ही आतां कसं तें लॉ ऑफ एट्रॅक्शन म्हण आमी कसं आतां वेस्टर्न वर्ल्डांत कोण ते आयला ते लॉ ते आमगेले आमचे भितर आशिल्ले संकल्प से सिद्धी म्हण म्हणटाची आमी हातांत देवस्थानां वतना संकल्प कर म्हण हातांत तूं जेव एक चिपुटान तूं हे घेवन संकल्प करतांची उदकांत ते संकल्प करतना पुरो छान संकल्प करांची आतां म्हाका कसं जावं की आतां मिगेल ह्या बॉडी हेल्दी आसा मिगेल मन पीसफूल आसा मिगेल कामान तूं कसं कसं हांव एचीव करता की ते ऑलरेडी एचीव कोन्न जाल्ला म्हण आमी आमकां सांगून घेवका मिगेल फॅमिलींत पुरो रिलेशनशीप पुराय समज आनी पुरो ग्रॅटिट्यूड हे इतलें पुराय दिवन आमी ताजे नंतर आमी न्हिदल म्हण जाल्यार ते फुल्ल रात्रीचे न्हिदेंतू आमगेल बॉडी हील जाता आमगेल मन हील जाता तशीच सकाळी उठायचे भितर थँक्स सांगू का फस्ट देवा थँक्स सांगू का एक अनेक दिवस दिला तुवें आनी नेचरा थँक्स सांगू का इतलें पुरो आमकां एर वॉटर फूड आमी निमगेर अशें दिता आसा आमगेलें एवोल्युशनाक कसं कसं नेचरा थँक्स सांगचें नाका नेचरा थँक्स सांगू का आमगेलें मन आनी बॉडी आमगेलें ओटस हाका थँक्स सांगू का फोना थँक्स सांगू का कारा थँक्स सांगू का आमगेले घरकड कोण आसकी आमकां फूड कोण दितले जेवण कोणकी आसता आमगेले घरकड कोण की कोयर पुसप करतले जेवण आसता कोणी पुणी कोण आमगेले ओट येता की तांकां पुरो थँक्स मनान एक थँक्स सांगू का हे न्ही पुरो केलें मागीर आनी मेन इम्पॉर्टंट फूड घेतना सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु म्हणून कोणाकी फूड आसना आमी ताजे खातीर ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधीना म्हूण सांगून घेवन फूड घेताची कितलीं जाणां ते कृष्णार्पण करून ते देवाक एक ते हे हांग घेतना द्रौपदीन एक शिताकण सुद्दून खाता ते दुर्वास मुनी ताणें पुरो जणी पोट भरतके तशीच कितलीं जाणांक पोटांत फूड आसना आमी फूड खाता आसची इन वीच वे वी आर बेटर टू देम आमकां खंयचें रायट आसा आमकां पोट बरें खावन आरामेर न्हिदोवचें कितलीं जणां पोटा बुकेर आसतना ताजे खातीर आमकां दिवचें जायनातल्या रे आमी प्रे करुया देवा लेगीत सो आमी खावचें फूड प्रसाद जाता तशीच उद्दा पितना आमी एक जप करून एक 5 आमगे इश्ट मंत्र करून आमी ते उद्दा पिल्ली म्हण जाल्यार आमी ते पिवचें उद्दाक अमृत जाता खंय तुकून येता कसो उद्दा येता आतां ते उद्दा कंडिशन आमकां गोतू ना कसो म्हण सांगून देवगती जाला उदकाच्या अवस्था सो तशें म्हणटना आमी खावचें प्रसाद करकावें अन्न तेन्ना ताका समजावन आमगेलें मायंड फस्ट कसो जाता अन्न से मन म्हण म्हणटाची खावचें अन्न हातून ताजी सट्टल एनर्जी कसो आसा की फस्ट मन जाता मन हातून कडेन बॉडी जावचें ग्रॉस फूड बॉडी वता सट्टल फूड मन आनी इंटलेक्टा वता तो प्यूर फूड खावका आमी सो इतलें केल्लें म्हण जाल्यार कसो जाता इमोशनली स्ट्रॉंग जाता स्पिरिच्युअली पॉवरफुल जाता दिस इज सेल्फ लव आतां एक मनशाक पाप मनुश्य जाल्यार हर्ट करतले जन मस्त आसतात तांकां तशेंच संतांनी ते हर्ट करता जनाक कशी हँडल करीत बेस्ट थिंग इज टू इग्नोर हर्ट करतले जनाक इट्स नॉट वर्थ अवर टायम म्हळ्यार आमी कितले घेता की आमी ते एक कशें की शॅडो फायटींग तूं ते गती आसना ते कोणाक हर्ट करता जस्ट इग्नोर खबर ते फॉर एग्जाम्पल एक अब्दुल कलाम सराल एक हांव एक काणी वाचिल्लें एक स्नेक एक हांतो भितर वतके एक कार्पेंटराले हांतो गोडवनांतू एक सॉ आसता गरगस ताका लागता ते कट जाता ताका खूब येतके स्नेकाक म्हाका हर्ट केलें म्हण सांगून तोंड धरता तोंड फुल्ल ब्लीड जाता इतलें हें तूं म्हाका तूं रेजिस्ट करतवे म्हण सांगून ताका फुल्ल ते ब्लेड तुगे ते गरगस आसके ताका सुतवा येतके ते कोण फायनली
स्नेक मरता. So it is not worth. Sometimes तू उल्लयिल निमित्ती तू रिएक्ट केल्लेल निमित्ती तुगेल कितले एनर्जी तान तू बत्तिगे तुका मेळचाके कितली तुगेल सायड तुका वत्ता आसता. So every fight is not we should not take. So we should ignore and कसं करू जायनातलं रे देवा तांगेल परिवर्तन करी म्हण सांगून एक प्रे करूया आमी. आयच्या ऑडियन्सांक आनी तुकून मस्त मॉरल व्हॅल्यूज कोळ नासतल म्हणलेकता तुम्ही जनालोटू कशी बिहेव कोरयता म्हळ्यार मस्त वेरायटी जन पळोवच्या मेळटाची तांगे लेगी आमी कशी मिंगल जावका कशी तांगेला इमोशन्स आमी मॅनेज कोरका म्हणून सांगून दिलेलं असं. सुमता नायक, धन्यवाद तुमकां. स्वाती, दिस इज द लास्ट एपिसोड आमगेल त्यांचे एपिसोडाचे. सो हांव एक श्वेता अश्वतर उपनिषदांतू एक भारी फेमस एक श्लोक आसा ते सांगून हांवें एंड करता आसा. म्हगेले फेवरेट श्लोक ते बिकॉज स्वामी विवेकानंद इज माय आयडियल एंड हांव तेच्या जेरी सांतकून हांव व्हड जाला ते आयकून उत्तिष्ठता जाग्रत. सो श्वेताश्वतर उपनिषदांतुले शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तुः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान् निबोधत. धन्यवाद पूरजनके. लेट अस ऑल अचीव द गोल ऑफ आवर लाइफ. हांगाक आमी आयचे एपिसोड हांगा कैद करता आसाची. तुमकां 10 एपिसोडान ते मस्त विषय मेळ्ळा म्हूण लेखता अशी यूथ ऑफ GSB पेज फॉलो करता रावपाची अशी मस्त विषय घेवन येता असतात. धन्यवाद. धन्यवाद पूरा व्यूअर्सांक. धन्यवाद यूथ ऑफ GSB फॉर गिविंग मी दिस चान्स. थँक यू.